नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. खोर्जुव्या हळडोणा राती 2 जणांनी प्रणव फट्टे म्हणटा त्या तरणाट्याचेर सुरी हल्लो केलो. प्रणवाच्या हातीक दुखापत जाल्या. ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात म्हूण माहिती. प्रणवान खंय पुलिसांक हल्लेखोरांची नांवां सांगल्यात. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास चलयला. नमस्कार. काल राती 11 सुमार एक असो इन्सिडंट घडलो की हळडोना खोर्जुवे हांगासर रावपी प्रणव फट्टे हेचेर हल्लो जालो आनी हल्लो जावपाचें कारण सद्या कांय कळ्ळें ना कितें जालें तें. मात अशें आमकां कळोन येता की थंयसर 2 जाण भुरगे फिएट ही कार घेवन येयल्ले आनी तशेंच जेन्ना प्रणव फट्टे तांकां गावलो तेन्ना तेंच्यांनी तेचे कडेन एड्रेस विचारलो की अमकें अमकेचें घर खंयसर काय म्हणून. आनी तशेंच तेंच्यांनी सांगलें की प्रणव फट्टे हेका की आमकां थंयसर व्हरोन त्या लोकेशनाचेर सोड म्हणून. मात जेन्ना प्रणवान सांगलें की आपूण त्या लोकेशनाचेर सोडिना आनी तेंच्या भितर तोंडाक उलोवप जालें तेन्ना खंय तरी मदींच ते 2 जाण भुरगे आसले तेंच्यांनी सुरी काडली आनी प्रणवाच्या दोनाय हातीचेर ओडली आनी प्रणवाच्या दोनाय हातीक सिरियस इंजरी जाल्ली आसा. आनी तशें जाता सद्या तेका बांबोळे हांगासर एडमीट केल्लो आसा. आनी तशेंच FIR हेचेर लॉज जाल्ली आसा आनी पुलिसांचे हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रुडंटा खातीर हळदोणच्यान नवसरा सलगांवकर. युथ काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचे सगळे बँक खाती केंद्रान फ्रीज केली. पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचो दावो ही लोकशाहीची हत्या. IT खाते काँग्रेसी कडल्यान 218 कोटी रिकवर करूंक सोदता. काँग्रेसीच्या अजय माखनाचो आरोप कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। सांज जुजे ती आरियल वाठारांत घरात पार्क करून दवरिल्ल्या 2 स्कूटरींक उजो लावपाचो प्रकार. राती 10 वरांचेर सुमार घडणूक. घरांतल्यान भायर सरता म्हणसर खंय एकल्यान अनवळखीन पेट्रोल वतून उजो लायलो. What happened last night around 10:45, I was sitting on my top floor doing my work. So I heard my dog started barking inside. So I came out of the window from the top, out of the door from the top. So I saw somebody entering the gate and putting petrol on my 2 bikes with the butter. I said, "Hey, what are you doing?" I shouted at him. He did not listen. And he put quietly, slowly, without any hesitation, he put the fire to the bike and he went out from here. So I'm just waiting. Then I called the fire brigade. The police also came. They also put. In the meantime, neighbors came and they put up the fire. Some of the fire they put with the pipes. Water. With the they put douse the fire with the water. By the time fire brigade. Then when the fire brigade they put up the remaining. Then the police came. They also recorded the statement. So I'm just waiting for my CCTV footage to check my CCTV who this person is. So I'm going to file a written complaint now. Yesterday, police has already recorded my statement. Today, I'm going to file a written complaint. Why you think they have burnt your bikes? This is because I'm fighting. I'm an activist. I'm fighting corruption, illegalities, and all this in the village. And mostly, it is because of this open space. I've been fighting for so long. They wanted a playground, and there are many cases going on in the courts of law against these anti-socials. उत्तर प्रदेश सरकारान जागो दिल्या उपरांत सरकार अयोध्येत गोवा भवन बांदतलो.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. मुख्यमंत्र्या सयत सत्ताधारी गटातले सुमार 21 आमदार, मंत्री आणि पक्षाचे कांय पदाधिकारी घरकान्नींक घेवन रामलल्लाचे दर्शनाक अयोध्ये उपरांत मुख्यमंत्री एसटी आरक्षण आणि दोट्टी नागरिकत्वाचे विशय घेवन आज दिल्ली. रामलल्लाचे दर्शन घेवपाक आनी तुमकांय सगळ्यांक मेळपाक आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. हांव खरोखरूच म्हणजे तुमी सगळीं जाणां धन्य आसात रामलल्लाचे दर्शन घेवपाक मेळ्ळें. आमकांय सगळ्या जाणांक तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन रामलल्लाचे दर्शन घेवपाक मेळ्ळें. तुमकां अयोध्येच मेळपाची आमकां योग आयलो. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक रामलल्ला दर्शन घेतल्या बद्दल तुमकांय सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि सगळ्या जाणांनी वचून जे लोक उरल्या तांकां प्रसाद दिवचो इतकें तुमच्या लागीं मागता. आणि फुडल्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आमच्या मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुरू जातली तेन्ना तांकांच धाडा, तुमी येवं नाकात. गोंयचे शेकडोनी कारसेवक, हजारांनी कारसेवक हांगा आयिल्ले आणि एकच म्हणत आयले रामलला हम आएंगे, मंदिर यहाँ बनाएंगे. आणि आज ते मोदीजीच्या आशीर्वादान जे काही आम्ही शपथ घेतली ती पूर्ण जाता. आज हजारो कार्यकर्ते, हजारो कारसेवक जे कारसेवक आशिल्ले तेही हांगा हजर जाल्यात. नवीन काही रामभक्ती हांगा हजर जाल्ले आसात. हे सगळे भव्यदिव्य पळोवन मनाक खंय तरी खुशी भोगल्या. आज आमकां रामललाचें दर्शन जालें, तुमकां रोखडेंच जातलें. आणि जेव्हा काही एक आमचे दोगले एक कलंक आशिल्लो, कलंक म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो आज गेल्लो आसा. म्हणूनच गोंयच्यान आमचे हजारो लोक आयज हांगा आयिल्ले आसात आणि आमचे गोवा सरकार म्हणजेच डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळातले सगळे आमदार, मंत्री हांगा आयिल्ले आसात. खूब खूब बरें दिसता की आमच्या ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर हो जल्लोश करता आसतना आणि श्रीरामांचें दर्शन घेता आसतना खूब आमी पावन जाले. आणि आमी गोंयच्या तर्फे आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे खूब खूब अभिनंदन करतात. फाटल्या वर्सा मंत्रिमंडळान 244 कोटीच्या वेगवेगळ्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिल्यात. सगळ्यात चड PWDच्या 174 कोटीच्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. तातूंत G20 परिशदेचेर PWD 154 कोटी मोडले. फाटोफाट भलायकी खातें 24 कोटीच्या कामांक पोस्ट फॅक्टो. प्रकार कोविडांत सुरू जाल्लो, अजून चालूच. खासा रिपोर्ट. सामान्यपणान पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल अचकीत उप्रासपी कामांक दितात. मात सरकारान 2023 वर्सा वट्ट 244 कोटी 78,28,911 रुपयांच्या वेगवेगळ्या कामांक मंत्रिमंडळान पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला. PWD खात्याक पोरू 174 कोटी 88,71,031 कोटीच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. गोंयांत जाल्ल्या G20 परिशदेक 40 वेगवेगळ्या कामांचेर PWD खात्याचो वट्ट 154 कोटी 31,36,963 रुपया खर्च. आनीक 4 कामांचेर 20 कोटी 57,34,068 रुपया खर्च. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 7 कोटी 72,36,148 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. मिर्ची रिपब्लिकन मिडियाचेर फेब्रुवारी 2023 ते ऑक्टोबर 2023 मेरेन सरकारच्या येवजण्याविशीं रेडिओ वरवीं लोकां मदीं जागृताय केल्ल्याचे 2 कोटी 13,80,246. तिरंगा रॅलीचेर सनलायट मिडियाचे 2 कोटी 60,70,979 खर्च. भलायकी खात्याक 26 कोटी 40,39,509 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. सगळ्यांत चड खर्च कोविडा वेळार. खेळा खात्याक 2 कोटी 65,92,359 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. चड खर्च गोंयांत जाल्ल्या नॅशनल गेम्सा वेळार. पर्यटन खात्याक 16 कोटी 18,79,680 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. पब्लीक रिलेशनाचेर खात्याचो 3 वर्साचो 15 कोटी 34,68,000 खर्च. वीज खात्याक 7 कोटी 23,30,788 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. येणावळ खात्याक 1 कोटी 23,68,709 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. पशुपालन खात्याक 43,87,090 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. कामगार खात्याक 20,77,381 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. आर्काइव्स खात्याक 60,02,500 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक खात्याक 2 कोटी 33,30,488 कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल.
अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याक 5,02,46,784च्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. पंचायत खात्याक 39,56,843च्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळे चर्ची भोवतणचे सुवातेर कायदो मोडून पेंडलां आनी क्रॉस उबारल्यात. पुराभिलेख खाते आनी मुरगांव पीडीएन केल्ले सायट इन्स्पेक्शनात प्रकार नजरेक. परवानगे बरोबर उबारिल्ले क्रॉस काडचे म्हूण पुराभिलेख खात्यान हे आदीं सांगिल्लें. थंय घाल्ली उदकाची टाकी, गेट, सेक्युरिटी कॅबिनूय बेकायदेशीर. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सरकाराक. फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळे चर्चीची सुवात ही सायट ऑफ एन्शियंट मॉन्युमेंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स आनी रिमेन्स कायद्या सकयल प्रोटेक्टेड. आर्किओलॉजिकल प्रोटेक्टेड सायट आशिल्ल्यान थंय कसलेच काम करतना परवानगी घेवची पडटा. मात त्या सुवातीर पेंडल, उदकाची टाकी, गेट आनी सेक्युरिटी कॅबिन, नवीन क्रॉस कसल्याच परवानगी शिवाय उबारिल्ल्याचे सायट इन्स्पेक्शनात स्पश्ट जाला. मुरगांव पीडीए आनी पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 27 डिसेंबराक हे सुवातीची पळोवणी केल्ली. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सुवातीवेले क्रॉस काडात म्हूण पुराभिलेख खात्यान हे आदीं नोटीस जारी केल्ली. मात एक्शन कसलीच ना. इन्स्पेक्शनाक गेल्ले टिमीन फुडल्या कारवाये खातीर आपलो रिपोर्ट सरकाराक दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचो आवाज संसदेत काडटले. गोंयच्या मुद्द्यांक प्राधान्य दितले म्हूण आरजीचो जाहीरनामो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष लोकसभेक नेटान तयारी करता. गोंयची वेगळी वळख सांबाळूंक इन्क्लुझीव उदरगत करपाचे जाहीरनाम्यांत ध्येय. जे विषय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉयंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखला उपरांत आमचें काम चालू करतले. तितून पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर. जी आमची न्हंय आसा, जी आमची जीवनदायिनी आसा म्हादय, तिका लागून जो इतलो बोवाळ जालो, काँग्रेस आनी बीजेपी ह्या दोनाय पार्ट्यांनी काडून आमची म्हादय कर्नाटकाक दिली, तिचो सौदा केलो फक्त आपल्या मतांक लागून आनी फक्त आपल्या राजकारणाक लागून. आयज कर्नाटका काँग्रेस पार्टी आसा आनी गोंयान बीजेपी आनी सेंटराक बीजेपी आसा. सो ही जी डबल इंजिन म्हणटा, डबल इंजिन म्हटल्यार सेंटराचे आनी गोंयचे जर डबल इंजिन आसा जाल्यार सेंटराचे आनी कर्नाटकाचे डबल इंजिन उरता काँग्रेसचे. कित्याक आमची म्हादय कोणूच आमकां दिवपाची गजाल करिना. काँग्रेस हेच्या पयलीं बोवाळ मारताली की म्हादय आमी दिवचे ना, हे दिवचे ना, ते दिवचे ना म्हणून कसले दुसरे ऑर्गनायझेशन फ्लोट करून त्याच्या थ्रू आंदोलन चालू केलें. पूण जशी कर्नाटकान काँग्रेस येयले तशें ते आंदोलन तेंच्यांनी बंद केलें. लोकांनी फुटपाथाचेर अतिक्रमण केल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाक कळाव जाता. आमी कांयच करूं शकना म्हूण स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगीस उलयलो. फुटपाथ लोकांक चलपाक आसता, शॉपवाल्यांक न्ही. संजीत तापलो. अतिक्रमणाचेर काडटात म्हूण सांतिनेज वाठारांत कांय थळावे रस्त्यार. प्रायव्हेट जाग्यात स्मार्ट सिटीची फुटपाथ येता म्हूण बुधवारा सांतिनेज बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगीजान बिरेस्तारा कामाची पळोवणी केली. लोकांनी फुटपाथाचेर अतिक्रमण केल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाक कळाव जाता. आमी काय करूं शकना म्हूण स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगीज उलयलो. People are used to the encroachment they have done. If we have to be fair to everybody, the pavement is universal. It has to be universal to every pedestrian. That is our aim in this. It has to be universal pavement at the same level. Now we were bringing that pavement to a grade, one level. There it is, any objection will not be tolerated if you have anything. Now come, I will show you. Now you see this pavement, we have replaced and brought it at one grade. Right? Now we are struggling with encroachments here. You come and see. Now we are walking here. We want to continue the pavement here. Someone's gate has come. Then there is a piece of pavement here. Now come here. Now, how are people supposed to walk from here? This shop has come on the road, on the pavement. Pavements are for people to walk, not for shops, garages.
now you please pan your thing in there. There is a full-fledged biryani center working there. See, on the 4th of Jan, now there is one meeting with smart city officials and everything, MD included also now. Now that land is government land, it is public property. So now smart city is a special purpose vehicle. Now they have told smart city now to basically take care of it now. They cannot come to the municipality every time they have a difficulty with the encroachments. They have been told to handle. So they will remove all the encroachments and whatever's in their way. But the shop owners are claiming that it's their property. So that is road widening now. Let them check this thing. All the documents all will be publicly available also. Now smart city will check all of that. If anything is found to be, if it's legal, then obviously no, you cannot touch it. But if it's illegal, then smart city should take action against the thing. It is in government property, government land. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इंटरस्टेट हनी ट्रॅप गँग एक्सपोज करपाचे गोंय पोलिसांचे यत्न फेल. पणजेचे पॉस्को कोर्टान आरोपी अनंत तन्नाक डिस्चार्ज करूंक न्हयकार दिलो. तन्ना आड बलात्काराचे आरोप निश्चित करचे म्हूण कोर्टान अर्द दिल्ली. इंटरस्टेट गँग हनी ट्रॅप करून फेक केशी घालपाचे रॅकेट गोंय पोलीस एक्सपोज करूंक सोदताले. DIGन टिमी करून मोहीम सुरू केल्ली. There is big blow for Goa police in the alleged honey trap and fake rape cases, as the POCSO court has declined the request of anti-human trafficking unit to discharge accused Anant Tanna, who was charge-sheeted for raping a model. In the follow-up investigation in another rape case, Goa police has learned that case against Anant Tanna is fake and he was actually honey trapped. After a lot of technical analysis, this special investigation team learned that the case against Anant Tanna is likely to be a fake rape case and he has been falsely implicated. That's why anti-human trafficking unit filed additional charge sheet pleading to discharge Anant Tanna, but the court today has dismissed the plea of anti-human trafficking unit and has ordered to frame charges against Anant Tanna for rape. Without coming on camera, counsel representing Anant Tanna has told to Prudent that they will approach the High Court challenging this order. Mukesh Kumar for Prudent. JEE 2024 परीक्षेत स्टेलर अकादमीचे विद्यार्थी परजळले. 4 विद्यार्थी 99% वयर जाल्यार 18 विद्यार्थी 90% वयर घेवन पास म्हूण अकादमीचो संचालक योगेंद्र सिंग शिकरवार सांगता. विद्यार्थी म्हणटा अकादमीत खंय सगळ्यांत बरे कोचिंग क्लास भुरग्यांकडच्यान सारको अभ्यास करून घेतात. Today I am here to share our result in JEE Mains Phase 1 2024, and we are quite happy to share with you that 18 of our students got percentile above 90, out of which 4 students have got above 99 percentile. Every year we are producing excellent result in JEE Mains as well as advanced. We are also producing excellent result in NEET, and last year, as you all know, that we gave All India rank 39 in ISI Indian Statistical Institute exam. When we get the student, when the parents admit their kids to us, they have a lot of expectations, lot of hopes, and we are happy that we stand firm with their hopes and we fulfill their dreams. Hello, I am Varun Siguera. I have scored 99.17 percentile in JEE Mains January session. About Stella Academy, it is a very great place if you want to clear JEE Mains and advanced and even NEET and also competitive exams. My name is Alada Cruz. I scored 99.33 percentile in January first attempt, JEE Mains. I would definitely recommend Estella Academy to all the aspirants because my experience with them was the best and I assure you that yours will be too. Hello, my name is Amal Lashkarwade and I secured 99.2 percentile in my JEE Main January session. About Stellar Academy, the teachers were very cooperating and helpful and we were provided with regular test series which were a great boost in my preparation. Also, the teachers are very helpful and you can approach them anytime for your doubts, which was a great help. Hello, I am Supash Sodankar. I have scored 99.436 percentile in the January attempt of JEE Mains 2024. I personally feel that Stellar Academy is better than every other coaching institute here in Goa and also in other states because they have excellent test series. The module is really very good. I recommend my school juniors to join Stellar Academy for JEE Mains Advanced and also NEET. They will help you really well and help you to score a great percentile.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळ्ळा. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.